म्हजें नांव आत्माराम यशवंत किनलकर आनी देवूस भटवाडी मये रावपी. आनी हे पळय हे तुमी पळयतात आतां हिल कटींग कशें जालां तें. हांव म्हणटा हेका लँड स्कॅम कित्याक काय म्हणशीत, हो कोणाच्या तरी गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी कोणाच्या तरी नांवार कन्वर्ट जावन 114 तेज्या नांवार लागल्या दुसऱ्या प्रायवेट पार्टीच्या, आनी तेणी विकलेलें आहा तें. आनी हे आतां लँड हें केलां, हिल कटींग जालां. हेजेर गोवोरमेंटान जाता ती कित्याक बेगीन एक्शन घेवपाची. आयज हांगा जालां, फाल्यां आनीक खंय जातलें. गोंयान अशें हिल कटींग चालू आहा अजून. गोवोरमेंटा दोळ्यांनी पळयता म्हणल्यार एक्शन कोण घेयना. ऑथॉरिटीक हांवें सगळ्यो कंप्लेनी दिल्ल्यो आहा. गोवोरमेंट ऑथॉरिटी आहा सगळ्यांक कंप्लेनी दिल्ल्यो आहा. आजून कांय एक्शन ना तेंची. तेन्ना हांव गोवोरमेंटा म्हणटा गोवोरमेंटान इनवॉल्व जावप आतां हितून. आनी खरें कितें खोटें कितें कोणी कोणाक विकली हेजेर चवकशी जावकूच जाय. आनी हिल कटींग कशें जालें ह्यान पयलीं हांवें अशीच कंप्लेन केल्ली. ती कोण ओनर आहा ती, हांव नांव घेयना तिजें, पुलिशेन आफयल्लें तिका. आनी एक व्हडलो स्कॅम म्हणटा तो एप्लिकेशन तिजें आहा, माती काडूंक जाय न्हू कोण ती महिला, तिजे नांवार एप्लिकेशन दिल्लें पंचायतीक महिला. आनी ती जे सायन आहा ती फ्रॉड. तिणी सांगलें पुलीस स्टेशनार स्टेटमेंट दिलो ही आपली सायन न्हू आनी आपूण माती काडूंक दिवंक नासलें म्हणून. त्या 13 कंप्लेन केल्ली. तेन्ना आपूण ही सायन दिवंक ना म्हणून लागलें. हो व्हडलो मेन इशू आहा तो. आतां कोणी तिजे एप्लिकेशनार सायन मारली हो इम्पॉर्टंट इशू आहे. हिल कटींग जालां हेजेरूय गोवोरमेंटान लक्ष घालपाचें आनी बेगींतल्या बेगीन म्हाका न्याय दिवपाचो. ही जागा म्हटली जाग्याची एरिया नांव कितें? कस्टोडियन देवूस भटवाडी. देवूस आनी भटवाडी. कस्टोडियन प्रॉपर्टी पडटा ही कन्वर्ट केल्ली आहा, इकलेली आहा. कोणाची म्हणजे गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी आहा गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी आणि ती कोणाक हा बरोबर ती पण कोणाक दुसऱ्याक विकला त्याच्यार नाव येयला. हय तिजे 114 नांव आहा, सेल डीड जाल्ले 114 कितको नंबर हा नंबर 114 सर्वे नंबर 127 3N8. हो 3 लागता हो 8 लागता. पार्टिशन केल्लें आहा. हेजे गोवोरमेंटान जाता इतके बेगीन एक्शन घेवपाची.